6व्या म्हयन्यांत नजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिजेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलेली सर्वेस्पो तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारे, तुका तर देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जेकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घातली. हेच खातीर तुजें तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळलो आनी वाज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकरून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिजे सोडशिल्लो कोडसरलो.